The angel of the Lord declared to Mary, And she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through Christ our Lord. Amen.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आयज आमी देवाचो पूत मनीस जावपाची वीजबी ही दोबाजीक परब मनयता. आंकवार मारीक बोडवो गाब्रिएल बरी खबर दिता ही परब. खुशालकायेन ही परब मनोवया आनी हे परबेक जेजू आमचो सोडवंडार जो आमकां मनीस जावन येता ताका आयज आमी घेवंक भोव गरज. आमची सगळी मागणी ताचे मुखार दवरुया. भोव करून आख्ख्या संवसारा पासत ह्या संवसाराक जेजूची आनिकूय गरज आसा. ह्या देवाच्या पुताची गरज आसा. तर ही आयची परब खेरीत भाशेन ह्याच इंतेसांवान आमी भेटोवया. आयज सोंपून गेल्ल्या आल्बर्टो फेर्नांडीस हाचे पासतूय आमी मिसाची भेट भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पासत दिलो. आनी हो पूत आमकां दिवचे पासत ताणें आंकवार मारयेक विचून काडली. आनी आंकवार मारयेन म्हणलें, ओय ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. तिच्या ओय ह्या ओयकारांतल्यान आमकां हो देवाचो पूत आमचो सोडवंडार फावो जाला देखून आर्गां दिवया. आनी जायते पावटी आमी देवाच्या उतराक ओय म्हणूंक चुकल्या. आमी आमच्याच उतराचेर चल्ल्या. देवाचें उतर जायते पावटी कुशीन दवरलां. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. Moima Deva Unsurgi Deva Unsurgi Moima Deva आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी Moima Deva Unsurgi Moima Deva सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया Moima Deva Unsurgi Moima Deva सर्वोद्वेदार देवा बापा देवा बापा Moima Deva Unsurgi Moima Deva आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागाता.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणांच्या बापा, तूं भोव व्हरतो आनी तुका आटापूंक कोणूच शकना. तरूय तुजो सासणीक सोबत आंकवार मरेच्या कुसव्यान मनीस जावचो म्हूण तुवें येवचिलें. तो आमचो सोडवणदार, खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी थीर भावार्थान सोत मानता. जसो तो आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जालो, तशें सगळ्या मनशांक ताच्या देवीक सैमाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतल्यान खोलायेंतली व उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान परतीपाळ केलो, ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायसान म्हणलें, आतां चीट दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडलोली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडूंक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा. रोकडीच तिका एक पूत जल्म दितलो आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. जबाब. हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. जबाब. हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोळयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब. हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग कोत्तां. जबाब. हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तें बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब. हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वासीपणाचो आनी सोडवणीचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब. हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हेब्रोवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. हेच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली.
पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पडे हांव येतां. पुस्तकाच्या कोड्याचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जालीं, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सोगोट समृद्धी प्रमाणे ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पडे हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे परी पयली बंदाबोस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच कुशेच्या धोर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळा. देवाचें उतोरें. देवाचे उदक उडगार. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिची शीं भितर वचून देवदूतान म्हळें, नमान कुरपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तुका तर देवा सवें कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली. आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्या खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत
तिचे सरशिल्लो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने बरी खबर, गुड न्यूज. ही बरी खबर हो गुड न्यूज घेवन आज गाब्रिएल आंकवार मारे चडशी आयलो आनी आपले प्रश्न विचारल्या उपरांत देवाचेर विस्वास धरून तिणें म्हणलें, वय ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. आयज आख्खो संवसार गुड न्यूज आयकूंक रावता आनी आयज हो गुड न्यूज आमकां जाल्लो आसा की देवाचो पूत आमचे मदें येवन ही जी पिडा आयिल्ली आसा अकस्मात कोरोना व्हायरस ती ना करूंक, नपयत करूंक, ताचेर जैत व्हरूंक आमकां इलाज मेळूंक हो गुड न्यूज आयकूंक आयज आख्खो संवसार रावता. तर देव आमकां हो गुड न्यूज दितलोच हाचो दुबाव ना. आमकां विस्वास आसा की हें सगळें आमच्याच बऱ्या पासत देवाचेच खुशेन जाला आमचे दोळे उगडूंक आनी पातकांत आसलेल्या ह्या संवसाराक ही सोडवण मेळूंक हो सोडवणदार जो आमचे पासत दिल्लो आसा तो मानून घेवंक आनी आंकवार मारे भाशेन आमी देवाच्या उतराक वय म्हणूंक. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, हो आसा हांव सर्वेस्पराचो चाकर. ह्या देवाच्या उतराक आमी वय म्हणूंक आमकां शिकयता. आनी देखून आयच्या जाबाब स्तोत्रांत आमी म्हणलां, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. देवाची खुशी करीत जाल्यार संवसार साल्वार. तर ह्या संवसाराक हें वखद मेळूंक आनी हो सोडवणदार जो आमकां दिल्लो आसा ह्या सोडवणदाराशी आमी येवन ही सोडवण घेवंक, ह्या सगळ्या वायटाचेर दुयेंसाचेर जैत व्हरूंक आयचे हे भेटेंत आमकां खेरीत आमी कृपा मागुया. देवाक आमचे कडले व्हडले व्हडले नाका, आमचे योद्न नाकात, आमच्यो बोलयो नाकात, पूण आमी देवाच्या उतराक खालती रावलेलीं जाय आनी देखूनच देवान आमकां सगळी तयारी करून दवरलेली आसाच. हेब्रेवांक चीट बरयल्या त्या दुसऱ्या वाचपान आयज आमी आयकलां. आनी देव आमकां खुणां दिता. ह्यो वेगवेगळ्यो खुणां आमी समजून घेवंक आनी ह्यो खुणां समजून घेवन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची पावलां मारूंक, आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां कृपा मागुया. आनी ही कृपा आमकां मागता आसतना सगळेचे ह्या दिसांनी वावर करतात. आमचो सरकार वावर करता, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट्स काम करतात, आमचे दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स, वॉलंटियर्स काम करतात. हेर दुसरे वेगवेगळ्यो सवलती आमकां फावो करूंक, एसेन्शियल सर्विसीस आमकां दिवंक वावुरतात. तांचेरूय ही देवाची कृपा मागुया. आपणाक जाय ते भाशेन न्हय पूण देवाक जाय ते भाशेन देवाची खुशी करूंक आमी सगळीं राजी आसूंक हे मिसाचे भेटेन आमचीच ओपणी करुया. आमचो भावार्थ देवाचेर खोल आसा. होच आमचो भावार्थ सगळीं आमी ह्या वेळार सांगातान उच्चारुया. सतमानता देवा, सोरपदवेदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच गदाकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. इतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती घोडी, आपल्याच ओरंबाची भागी घोडी म्हूण तुजी पवित्र सभा ओळखून घेता. आनी हो दोबाजीक गूट समारंभून संतोसान तुका हो दिनवासणेचो योद्न भेटयता. तो तूं मोयपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत. ह्या समारंभा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थाभरीत आनी फळादीक कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडवणदार मनशा कुळाचो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ भरलो, तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गार्थावन देंवलो आनी तुजे अगणीत मोगाचे येवजणेचो मारयेक ताणें संदेश हाडलो. ओकोण बाबार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय लीनपणी ओळखून निश्कळोवंक आंकवारीन तुजे चाकोरणीन आपलो जबाब दिलो. त्याच भागी घडये तिच्या निर्मळ कुसव्यान पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जिवंक लागलो. अशी तुजे परशेक केल्ली बासावणी पाळली तुवें विस्वाशीपणी आनी सगल्या लोकांचे ओत्रेक भागयले पुर्तेपणी. देखून ताचेच उद्देशी थांबून आसतना वयर सर्गार तुका वाकाणटा देवदूतांचो दोलबार आनी तुजी किर्ती गावून उल्हासता सगलो संवसार. तशेंच आमचेंय किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंजची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. तुझ्या गुरजांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडुनी सोम्या. संवसाराच्या सोडवणहारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जितलीं जाणां सोंपून गेल्यान आनी ह्या दिसांनी कश्टवतात तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची, तुजी काकलूत मागतल्यांची, ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची, आख्ख्या संवसाराची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयची आमची भावार्थाची उच्चारणी, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना, सगळें देवाच्यान जाता. हे पिडेचेर आमकां जैत दिवंक देवाच्यान जाता. आमचो विस्वास खोल देवाचेर दवरून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमच्या बापाक आमी विनवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान कुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शेडी संसाराचे पाप कापली आमची कातूर कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमी सगळीं जेजूक आमच्या काळजान आत्म्यान घेवया. हें आत्मीक कोमुनियनाचें मागणें आमी भक्तीन ह्या वेळार करुया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आंकवारीन आपल्या कुसव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. हो भावार्थ सदांच सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचे सोक्तीन सासनीक सुखाक आमकां पावय.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज परब सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. आयज सायबीण मायन देवाच्या कुशेक होळी म्हणली आनी सोडवंडार आमकां फावो जालो. हेंच मनान धरून आयज आमचो पाप साहेब आख्ख्या संवसाराक खेरीत भाशेन उलो मारता. सांगात ती आमी मागणी करूंक आनीक ह्या दुयेंसाचेर आड आमी झुजूंक. तर आयज 12 वाजता आमी सगळीं आमोरी एंजलस करूंक आमकां उलो मारला. पाप साहेब त्या वेळार आयज आख्ख्या संवसारा बरोबर ही आमोरी करतलो. तशेंच 4:30 वाजता आमच्या भारतान 4:30 वाजता तेन्ना सगळीं बराबर एक आमचे बापा म्हणूंक आमकां आयज उलो केला. तर तुमच्या गोरब्यांनी ह्या वेळार म्हणजे 12 वाजता आमोरी करूंक एंजलस करूंक आनी 4:30 वाजता आमच्या बापाचे मागणे आमी खतखत्यान करूंक सगळीं आमी जमा जावया, बरे भशेन तयार जावया आनी आमच्या पाप साहेबा बरोबर मागणें करुया. हें करूंक तुमकां हांव सगल्यांक विनयता. म्हणटच आमी मागण्यांत एक रावन ह्या वायटाचेर झूज मांडूंक प्रयत्न करुया. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं हे मागणे ह्या दुयेंसा आड आमी करतले. सर पदवीदार आनी काकलुतसार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
The Archbishop, in his circular, says, I make this call my own and invite all our priests, religious and lay faithful, indeed all those who pray the Our Father in Goa, to pause in silent prayer on the 25th Wednesday, a few minutes before 16:30 hours, and as the hour clocks in, to prayerfully recite the Our Father, preferably along with the other members of the family or community. Members of the other faiths are also invited to join us in prayer.